म्हगे नाव अचिंत्य. हांव सेकंड क्लासार शिकता. हांव आज एक काणी सांगतलो. एक व्हड रुखांतू एक काक मामानी एक गुरबंजाक राबत आशिल्ले ती. काक मामाल घर शेणाचे, गुरबंजाकाल घर मेणाचे. एक रात्री मस्त जोरदार पाऊस येता. तेन्ना काक मामाल शेणा घर वळण वता. तेन्ना काक माम धांवन धांवन गुरबंजाका घराक लागीं पावता आनी सांगता, गुरबंजाका गुरबंजाका बागील काडी. तेन्ना गुरबंजाक सांगता, हांव चेडूआक नाणयतस. उपास थोडे वेळ मागीर. गुरबंजाका गुरबंजाका बागील काडी. राब हांव चेडूआक खावयतस. मागीर उपास थोडे वेळ मागीर. गुरबंजाका गुरबंजाका बागील काडी. राब हांव चेडूआक न्हीद काडयतस. चेडू न्हीद जाले मागीर वग्गीची वचून बागील काडटा. तिका व्हडली थाप्प जाल्ले काकू मामाक पळोवन वेजार जाता. तेन्ना ती सांगना अशी पुडेची काकू मामू घरा भितरी वता. तेन्ना गुरबंजाक निमगिता, खंय न्हिदतलो? कंडियेलेग न्हिदत तुवें? ना बा, म्हाका ते शीन खट्टले. तो वासोडे कुडा न्हिदतले? ना बा, ते म्हाका शेक दितले. तो पडले सकयल न्हिदतले? ना बा, पडले मगीर वयर पडलेली. तेन्ना काकू माम सांगता, हांव तुगेल चेडूआल पडला न्हिदवन तुगेल चेडूआक सांभाळटा. ओके म्हूण तांणी न्हिदता ती. अर्धरात्री एक शब्द जाता, कोळूम. तेन्ना गुरबंजाक निमगिता, हे खंयचे शब्द? तेन्ना काकू माम म्हणटा, ते हांव म्हगे मम्माल घरा सुकून काजू बी हाडलेले ते खातस. उपास थोडे वेळार गुळूम. उपास थोडे वेळार गुळूम. तेन्ना काणी जाता. तेन्ना ती पाळ्ळेर पळयता तिगेल बाबू तिका मेळना. तेन्ना ती म्हणटा, म्हगेल चेडून खंय गेल्ले ती? तेन्ना तो म्हणटा, तांणी सकाळी फुडें खेळूंक गेल्लेले आसतले. म्हणून ती कळटा तागेल व्हड पोट पळोवन की ताणें म्हगेल चेडूआक खाल्ला. मागीर तिका एक आयडिया येता की ती ताका म्हणटा, हांव हुना पाड केला ते खावन वच. तेन्ना तो ओके म्हणून वग्गी वासोडे कुडा वता. आनी ती गुरबंजाका हुना कायलाक घेवन कायल मामाल पोटार चुई करून मारता. कायल माम मागीर पडता. मागीर तिगेल पुरा चेडू येता ती आनी ती चेडूआक मोग करता. नमस्कार.